ल्हान असताना म्हजी आजी आपल्या आणि म्हज्या मम्माच्या पोन्न्या वायलांच्यो गोयड्यो शिवताली. त्यो गोयड्यो पांघरून न्हिदपाक म्हाका अजूनही खूप आवडटा. ह्याच संदर्भात हांवेंच बरयल्ली ही कविता. कवितेचें नाव जावन आसा मायेचें पांघरूण. शिंयाचे दीस सुरू जाले. मम्मान भितरले पांघरूण काडले. शिंयाचे दीस सुरू जाले. मम्मान भितरले पांघरूण काडले. बायक शिंयाचे दीस खूप आवडटा. पांघरूण आज्जेन शिविल्ली गोयडी मेळटा. बायक शिंयाचे दीस खूप आवडटा. पांघरूण आज्जेन विणिल्ली गोयडी मेळटा. पांघरूण तशें सादेंच दिसता. तातूंत आज्जेच्या मायेची ऊब ओतता. पांघरूण तशें सादेंच दिसता. तातूंत आज्जेच्या मायेची ऊब ओतता. तुपाच्या रोटयेची घडी घालत तशी बाय गोयडेन वितळून न्हिदता. वळखता तूं म्हाका? गोयडी बायक विचारता. वळखता तूं म्हाका? गोयडी बायक विचारता. आगे बाये, गोयडी बी उलयता? तोय बी वळखीचोच सो आवाज. बाय चिंतूंक पडटा. ल्हान आसतना पांयार घालून पदां म्हणिल्ल्या आवाजाचो तोच काय हो आवाज? ल्हान आसतना पांयार घालून पदां म्हणिल्ल्या आवाजाचो तोच काय हो आवाज? इतल्यान पांघरूण सांगता. हय गो म्हज्या बाय, म्हजोच तो आवाज. हय गो म्हज्या बाय, म्हजोच तो आवाज. मम्माच्या मोव मोव वायलांनी शिवला म्हजें आंग, म्हणून मोवाळ म्हजो आवाज. आत्ता बायक कळटा. बाय केदें व्हडलें जालें सगळीं जाणां म्हणटा. बाय केदें व्हडलें जालें सगळीं जाणां म्हणटा. पूण ताकाच खबर आसा, आजुनूय तें आज्जेच्या आनी मम्माच्या वेंगान न्हिदता. मायेच्या पांघरुणान न्हिदता. मायेच्या पांघरुणान न्हिदता. देव बरें करूं.